पहिले मम्मी के कॉल करूया तर म्हाका किरिक किरिक करनासा कॉल कितें येवना कॉल करता। हॅलो हांव पीजी घेवन पावली जायती। कितल्या वरार पावले? हांव एक सांजेर 6 वरां येवन पावल्या। मागीर सेलियंटीचे कॉल येयले काले म्हणून तू खंयच्या कंपनीन काम करताय गी म्हणून तुवें काले सांगले? हांवें आयटी कंपनीन म्हणून सांगले। मागीर संबळ कितलो विचारलो हांवें 25,000 म्हणून सांगले। तितलें विचारलें म्हज्या कडेन। तिका कित्याक गे म्हजो सांबाळ तिच्या दुवेच्या विशयान तू विचारूंक येताय? हांव विचारूं वचना जाल्यार रे गांवच्याक इल्ली तमची सॉट गे देखून ताणी विचारतात तुका बत्तू ना गे एक बरेपण जाताना मोसोर त्या देखून ताणी विचारतात सांबाळपुरा। आमी विचारना आमकां गरज ना देखून आमी विचारना। सकाळी एकले मेळ्ळे म्हाका म्हज्या वळखीचे पळोवन पळोवन येतल्या बरी करून येता तोंड तिशीन घाल मोसर मोसर मोसरा वाका तेत्तना तुवें तेच्या तोंडा पळयना जाले ते मुखार मुखार मेळ्ळे म्हाका मुखार मेळटना तेजे तोंड पळय जाय न्ही तशें तोंड पळयले रे कासो दिवया हांव ताजें तोंड ती शिकन गेले आमी शिकन शीद आयली आनी कोणाचें तोंड पळोवंक आनी वचनाका तूं तुज्या तितल्याक राव जायत बेगीन जेवण पुरा कशें आसा गो? यब्बा हांगाचें जेवण बरें ना म्हाका घरांत बरें जाते आसलें हांव आयल्या कित्या म्हूण जाल्या तूं आदवे धाडलाय न्ही ताका हांव हांगा आसा आतां रावा जाय न्ही। ओय तूं एका पांयार रावता न्ही हांव पीजीत रावता म्हूण आतां रावता सोसून काणये जाय न्ही काले करचे खावचे। आज एकलो कंपनींत एकलो आयिल्लो म्हज्या कडेन उलोवंक तो सांगी लागलो म्हज्या कडेन तुका हे जावचें ना काम तू हे काम करचें नाका म्हूण सांगी लागलो म्हज्या कडेन। ते तांकां मोसोर गो तूं आयकनाका तांचे मोसराक वकात ना मोसरी मनशाक दुसऱ्याचे बरेपण पळोवंक तांकां ना ते समा सांगले तुवें देखून तू जागृतायेन राव तांच्या मोसऱ्यांचे पुरो आयकून तू फाटी येनाका। तू आतां कामाक गेलाय न्ही बरें काम कर जायत उडोन गेलाय हांगा सावन जायत मम्मी। आता ती शोभा ही आसा न्ही कोण ती एक आंटी आसा न्ही तेंची ती आयल्यार आसा न्ही बॉब मारता आनी हांगा चेडू आसा न्ही म्हज्या सांगात आसली पुरो ती घेतली सामानांत मागीर तांकां म्हजी भास येना तांची भास म्हाका येना दवरता आनी फाल्यां फोन करता तुका जायत गे जायत ओके बाय। पीजीचे लायफ आसा मू पीजींत रावल्यांक मात्र कळचे समाज जेवण मेळना फॅमिली ना आमच्या सांगाता हेंच जालें आमचें। मोसऱ्याक वकात ना मोसऱ्या मनशाक दुसऱ्याचे